वास्को बायणा हांगा रावपी आलेक्सियो डिसोजाचें घर बेरेस्तारा रातीं उजो लागून जळ्ळें. घराक उजो कसो लागलो तें मात कळना. शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागलो आसत असो अदमास आसा. उजो लागलो तेन्ना घराचो धनी घरान नाशिल्लो. शेजाऱ्यान उजो लागला तो पळोवन उजो पालोवपी दळाक कळयलें. डिप्टी से है तो मैं पहले अपना रूम खोलने में थोड़ा देर बैठा, देखो पटपट आवाज़ आ रहा है तो बाहर निकल के मैं देखा. देखने के बाद में पूरा आग फैल गया था. उसके बाद में बाजू वाला को अंकल को बुला के लेके आया, उनको दिखाया कि आग लग गया, उनको फ़ोन कीजिए कहाँ गए. तो बाद में उसको दिखा करके बाद में फिर मैं अपने वाइफ को लाने के लिए गया. मैं दीदी के पास रहते हैं, वहाँ से ला करके आया, फिर अपना सामान निकाला. जब तक वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, पानी टैंकर आया तो ये सब. उजो लागिल्ल्याची खबर उजो पालोवपी दळाक कळयतकीच रोखडेच तांणी बायणा हांगा वचोन उजो पालयलो. छप्पर, रांदची कूड आनी न्हिदपाची कूड उज्यान लासली अशी माहिती उजो पालोवपी दळान दिल्या. पालयल्या पर आमची गाडी घेवन आमी येयले. आमी गाडी घेवन येतकूच सगळो उजो बिजो सगळो भरपूर उजो पेटलेलो. पेटतकूच आमी कितें केलें, आमी भितर वचपाक आनी चान्स दिसले. पयलीं भायल्या वाटेन फाटल्या वाटेन मारून घेतले. मागीर एक दार फोडले आमी ते. तितल्यान आमचें कांय जावंक ना. तेंची ओनर बिनर कोण नासली. ओनर बिनर काजारां बी गेली असली आनी ते सायडीक बी सगळे नाल्लाचे बी हे बी पडलेले सुट्टा बिट्टा. आमी आमचे कडेन एक गाडीन जावंक ना म्हणून दुसरी गाडी आपयली. दुसरी गाडी आपयल्या पण मागीर आतां ते ऑलरेडी फायर एक्सटिंग्विश केलो आनी ते कॉज ऑफ फायर आमकां ते काय अजून काय खबर ना. आनी एस्टिमेट म्हणटा मागीर सांगता पात्रांव सांगता म्हणून सांगलें. उजो लागिल्ल्यान घराचें खूब नुकसान जालां अशें घराचो धनी म्हणटा. असो नासलो, हांव काजराक गेलोलो आसलो. काजरा वचून येता म्हणल्यार म्हाका कोणें फोन केलो की घरा कडेन उजो लागलो म्हणून. उजो घरा कडेन येता म्हणून सगळे काबार जालेले. किचन तो आख्खे लासून काबार जाला आनी बेडरुमान पासून उजो लागलेलो आनी म्हाजे मेन डॉक्युमेंट सगळे आसले ते वाचले आसले सगळे.